सध्या फोंड्या तालुक्यात एक चर्चेचो विषय आसा तो म्हटल्यार फोंड्या नगरपालिकेचो. फोंडेच्या नगरपालिकेचेर सध्या रितेश रवी नायक हे नगराध्यक्ष पद सांबाळटात. फाटली वेंचणूक जाल्या उपरांत जेन्ना नगराध्यक्षांची निवड जाल्ली तेन्ना रितेश रवी नायक हांचे समर्थक जे नगरसेवक आशिल्ले तांच्या मदीं अंतर्गत करार जाल्लो की दर वर्सा एकट्याक नगराध्यक्ष पद वांटून मेळटलें. पूण हालींच नगराध्यक्ष पदाची एका वर्साची मुदत सोंपल्या उपरांत सुद्दां रितेश रवी नायक हांणी राजिनामो दिवंक नाशिल्ल्यान तेंच्या फाटल्यान नगराध्यक्ष जावपाक जे कोण इच्छूक आशिल्ले तेंची सगळ्यांची कोंडी जाल्ली. तेंच्या मदीं चलबिचल चालू आशिल्ली आनी खास सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पालिकेंतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण विद्यमान नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी कालूच पालिका संचालनालया कडेन आपलो राजिनामो सादर केल्लो आसा. सध्या विरेंद्र ढवळीकर हे नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत सगळ्यांत चड आघाडीचेर आसा. आतां येता त्या कांय दिसां भितर अजून मेरेन औपचारीकपणान ह्या राजिनाम्याची घोशणा जरी जावंक ना तरी अंतर्गत सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार रितेश रवी नायक हांणी आपलो राजिनामो दिला आनी रोखडोच फोंड्या नगरपालिकेक नवो नगराध्यक्ष मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक.